नमस्कार. गोमंतक टी व्ही वतीन हांव स्नेहा तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज आमी आसा कलंगूट मतदारसंघात TMCचे उमेदवार मिस्टर एंथनी मॅनेजर्स. हाव आर यू सर? आय एम फायन, थँक्यू. तुमचो प्रचार आतां कसो चल्ला सर? प्रचार एकदम बरो चलता. आयज आमी पार्रा स्टार्ट केला आनी इतलो बरो रिस्पॉन्स येयला न्हू. ओवरवेलमींग म्हणटा पळय तशें रिस्पॉन्स आनी बरें दिसता लोकांक मेळपाक. लोक आमकां रावतालो कित्याक पार्रान आमी हजरूच आमचो मुवमेंट करूंक नासलो. आदीं गेल्ले पूण एज TMC म्हणून वचोंक नासलो. आतां आयज आमी लोक रावताले. खूब जाण म्हणटात की बाबा तुका आमी रावताले तूं येवंक ना, लेट जाली कितें. हांवें म्हणलें ना, हांव तुमकां केन्ना कोणाक सोडचो ना. म्हाका येवपाचो आसलो पूण हांवें दुसरी एरिया कंप्लीट कवर केल्ली आनी आयज हांव पार्रान गेलो आनी रिस्पॉन्स एकदम बरें येयलो. सर तुमी TMCत पक्ष कित्याक निवडले? पळय, इट इज वेरी सिंपल. म्हाका हे जे पार्टीचे टिकेट जाय म्हणून गरज नासली. मागीर आमी चिंतलें कित्याक आमी वांगडा आसलेत. आमी तीग जाण वांगडा आसले. तीग जाण वांगडा आसले. मागीर कांय कारण लागून एकटो गेलो. कित्याक गेलो तें तुमी म्हाका दिसता तेका दिसल्यार बरें न्हू. म्हणटच आमी तिगांय वांगडा रावले आनी आमी चिंतलेलें की कोणाकूय टिकेट मेळों. आमी एकामेकाक वावुरतले म्हणून रावले. आग्नेलान आजुनूय बरोबर आहात. तुमी जाणा की लोक चिंततात हांगा एक कॉन्स्टिट्युशन तीग जाण लिडर आसात कशे. जावं व्हडले लिडर जावं बारीक लिडर, पूण तीग लिडर कशे. चार लिडर आसात. एक समज हांव बारीकसो लिडर, दुसरो आग्नेल तो आमचो आदलो आमदार, तिसरो तो कोण तो मायकल लोबो आनी चवथो हो आतां BJPीक बसला म्हणटा तो न्हू. तो आदीं 2 फावटी इलेक्शनाक बसलोलो तो. खंयच्या इलेक्शनाक पळय आदीं एकदां तो 2 पोनाचेर बसलोलो आनी मागीर आतां सेकेंड टायम तो BJPीक गेला. तो BJPीक बसला म्हणजे जालें कितें. तूं पयशे जाल्यार सगळे सिंगल झगडटात न्हू. आमी दोग जाण वांगडा आसात. तो पावर कोणाचो सुबेज जालो. आदलो आमदाराक कितें कांयच पावर ना. ही इज इक्वलंट टू MLA. तो आनी हांव दोगांय वांगडा आसा. आमी जिल्ला इलेक्शनाक झगडल्या न्हू. हांव आनी माय वायफ आमी 15 वर्सां जिल्लान आसले. 3 टर्म्स हेट्रीक क्रायमरीज फॅमिली. बट पावर कोणाचें आसता सांग म्हाका. ऑब्वियसली तो आमचेशें न्हू. तितून कांय दुबावच ना. आनी आयज आमी पळयलां आमी आतां पार्रा भोंवतालेत की अशें आहा की लोकांचें एक्सप्रेशन कळटा. जे पळय मनीस पळय फ्रस्ट्रेशन कळटा. आयज तुमी पळयलां की लोक आतां दुसरे पळय कॅन्डिडेट आहा तेंचें फ्रस्ट्रेशन पळय दिसती पडटा तोंडाक तेंच्या. तेंच्या हांसून हांसताय ते कळना ते हे हांसता. आमी ओपन हांसतात सारकें न्हू. एक आर्टिफिशियल स्मायल येयल्या. एक भिरांतीची खंय दिसता. भिरांत खंय तोंडाचेर दिसती पडटा. नर्वसनस दिसती पडटा तेंचे बरोबर. आमी पळय आहात हा फ्रेश दिसना तुका हांव पळोवपाक. फ्रेश आमकां तशें कांय डिफरन्स ना. बट सर तुमी आतां प्रचाराक वयता त्या टायमार तुमकां घरांनी कोणी अशी आपली समस्या तुमच्या मुखार मांडली? खुबशे मांडले प्रश्न लोकांनी आमकां घातले. आतांच हांव कॅम्पेन करून येयलो. एकट्या मनशान म्हाका विचारलें PDA वयर खंय जाता इन पार्रा. हांवें सांगलें ताका एश्युरन्स दिता ही पळय PDA आहा न्हू ती आरपोरा पार्रा PDA घाल्या न्हू आनी कालांगूटची ती PDA हांव पयलीं फस्ट स्टेप ती PDA स्क्रॅप करूंक लायतलो. हे PDAचे उलयता आतां सांगचें पडलें तुवें एक प्रश्न घातला म्हणून. PDA नाका म्हणून लोकांन फुडें सरले. पूण फायनली कालांगूट PDA जाली. कालांगूट कंदुली PDA जाली आनी आतां हांवें आयकलां जोझफ सिकेरा म्हणटा की PDA करपाक की हांवें तेंच्यांनी केस घाली हायकोर्टान ती हांव सरपंच पळय आसलो तेन्ना हांवें विड्रॉ केली म्हणून. तो म्हणटा एप्लिकेशन केलें. ताका सांगूंक सोदता एप्लिकेशन म्हणना ताका म्हणटा रेजोल्युशन्स. एप्लिकेशन म्हणना ताका. पंचायत बॉडी ताका थारावप म्हणटा. मेंबर डिसिजन घेता. एकटो सरपंच घेयना. डिसिजन इज टेकन कलेक्टिवली. तें तो जाणा सांगता. तितलो तो पंचायतीन आसलो तो सरपंचूय म्हणून आसलो. हेका एप्लिकेशन म्हणना. हेका म्हणटा थाराव. थाराव कोणें घेतलो तो आतां बॉडीन घेतलो. सरपंच एकटें चलना. जेन्ना पळय डिस्कशन येता न्हू सरपंच नाका हें भायर उडय म्हणूंक जायना. मेजॉरिटी प्रूफ करची पडटा. एकट्याचेंच नासलें. तुवें पळयचें कितली मेजॉरिटी कितें जाल्ली पळय ती. बरें सांगचें दिसता ताका आतां हांव उगडास करता ते जोझफ सिक्वेराक न्हू. ताका आन्सर दिता म्हाजो. इतलो तेंप ताका आन्सर दिवंक नासलें. आन्सर कितें जालें PDA नाका म्हणून कोणें
तेणें सांगलें पिडी नाका म्हणून समोर केस घाल्ली. तो म्हणटा हायकोर्टान केस घाल्ली न्हू. तो म्हणटा हांव येवन ती केस फाटीं काडली. तेणें कितें म्हटलां कालांगुटान पिडये नाका न्हू. नाका ओके मानता. पिडये तो नाका म्हणलें पिडये जाली. एप्रुवल पिडयेन दिवपाक स्टार्ट केल्यो न्हू. ओके तांकां ओवररूल केलें आनी पिडये जाली. पंचायत म्हणटा जोझफाची पंचायत म्हणटा की पिडये नाका न्हू. हायकोर्टान घालना पिडये नाका म्हणून. एप्रुवल खंयसान येता पिडयेन. दे आर गिवींग यू टॅक्निकल सँक्शन. टॅक्निकल सँक्शन गिवन बाय द PDA ऑफिस. टॅक्निकल सँक्शन करता ती फायल खंय येता टू इश्यू द कन्स्ट्रक्शन लायसन्स. पंचायतीन येता. सरपंच कोण, कालांगूट पंचायत चलयता कोण. ती फायल मेजार येयली न्हू डिस्कशनाक. तुमी कितें रिजेक्ट करात ती फायल. वचोनूय थिंगा डायरेक्ट पंचायतीन कित्याक रिजेक्ट कर म्हणटा. तुवें सांगलाय PDA नाका म्हणून. तूं PDA नाका म्हणटाय. तेंची फायल घेताय टॅक्निकल सँक्शन पळय ती. आनी तूं बाबा ताका लायसन्स इश्यू करताय कन्स्ट्रक्शन लायसन्स. एक लायसन्स इश्यू केलें. ताका ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिली. त्या बिल्डिंगेन जालें रेडी जावन ताका ट्रेड लायसन्स दिलें. बिजनस कॉमर्स केलें. कोणें दिलें जोझफान दिवं ना. तो ते पंचायतीन ना. अशें परस एक सांगता तुका. एक समज एक आतां एक चली आहा घरान. आवय बापायक लायक ना त्या भुरग्याशी ताका लगीन करपाक. ना म्हणटा ती. आपूण ह्या भुरग्याशी ताका लगीन करचें हांव जीव पासून दितलें म्हणटा. पूण ह्या भुरग्याशी लगीन जावंक दिवची ना म्हाज्या चलयेक. लोकांक एकठांय करता. आपूण जीव दितलें म्हणटा. पूण फायनली कितें करता एक सुमान जाता एका विकान रेजिस्ट्रेशनान वयता आनी तें सिवील करता. सो वॉट इज ऑथेंटीक. सिवील रेजिस्ट्रेशन न्हू लगीन जालें. हेच्यो खबरो ह्यो जोझफाच्यो. गमलें तुका न्हू कितें सांगूंक सोदता तें. तुमी दिलें लायसन्स इश्यू केलें कोहाय ताका. म्हणटच हांवें कितें केलें न्हू जेन्ना पळय सरपंच जालो लिगल एडवायजर म्हणून आसता ताका सांगूंक सोदता की हांव बश्टो खंयसरूय कितें करपी न्हू. हांवें लिगल एडवायस घेतलो म्हाज्या लॉयराचो टॉप लॉयर. तेणें म्हाका सांगलें आरे एंथनी बाब मालो एका केसीक आनी दम आहा कितें तुजें. जी पळय तुजी पंचायत आदीं जोझफ आसली आतां म्हाजी पंचायत. आय एम टॉकिंग अबावट पंचायत लेवल. कितें म्हणटा तो एका कांय दम ना. तुजी पंचायत सांगता PDA नाका म्हणून केस घातलाय. आनी तुजीच पंचायत ताका लायसन्सां दिता कन्स्ट्रक्शन लायसन्स ऑक्युपन्सी दिता आनी ट्रेड लायसन्सूय दिता. बिल्डींग उबें आनी बिजनस कॉमर्स जालें. तो आतां कितें विचारूंक सोदता म्हाका. हांवें केस फाटीं काडली म्हणून हेका कितें अर्थ आसा. सेकंड थिंग ताणें आनी एक आरोप घातलो आपल्या कितें सुर्यानी कितें एटॅक केलो ताका म्हणून. कोण एटॅक केलो. हांव पंचायत मेंबर आसलो. म्हाजी वायफ आहली जिल्ला मेंबर. वॉट आय गॉट टू डू वीथ दीस पंचायत यू टेल मी. म्हाका कितें पंचायत उडोवंक जाल्ली कितें हांव कितें आमदार आसलो. तें कितें जालां न्हू ताका आतां कितें जालें खरपता एके सुवातेर. पूण तो खरपिता दुसरे सुवातेर. त्या जाग्यार मातशें बसोंक जालें. तें खंयचोरी खजूता दुसरो खरपूंक जाय न्हू. ताका खजूता वयस एका सुवातेर तो खरपिता दुसऱ्याशी तो जावप उपकारना. ताका म्हाज्यान कांयच उलोवंक मेळना म्हणून तेणें हे 2 पॉयंट काडले विच इज बेसलस. म्हाका कितें म्हाका आतां हांसोंक येता हें पळोवंक. हितून हांव इनवॉल्वूच ना. दोनाय इश्यू ना न्ही. हे बश्ट कितें म्हाजेर आरोप घालप कित्याक तांकां मातशें न्हू आतां हें वायब्रेशन कॉमर्स जालें. त्या संदर्भांत एंथनी तोच थोडे कोणाक म्हणटाले ते TMC बाजली रे ती बेंगॉलची पार्टी न्हू. ताका कितें वोट पडटा 1000-1500 वोट पडत म्हणून. तुमी आतां सर्वे म्हाका इंटेलिजन्स सर्वे येयल्या. हे आमकां रेसीक न्हू लागीं आनी कांय उरोंक ना. हे नाच म्हाज्या वांगडा खंयचोच लागीं ना. हे कोणूच लागीं ना. ही लीड पळय आसतली न्हू तो समाज पळयतलो. तुका सांगलां आतां थंय की हांव इलेक्शनाक बसतना कोणाक लोक वोट फोडपाक न्हू. गमलें न्हू. हो लूज जावपाक न्हू. खंयचोच कॅन्डिडेट न्हू फॉर्म नॉमिनेशन फायल करता तो इलेक्शन कावंटिंगाक सुद्दां वयता. हांगासर एक जोक जाल्लो पंचायतीक आमचे पासून कोणे एकल्याक इलेक्शनाक भरलेलो न्हू. सगळे तेणी कितें आहा तें प्रोग्राम एटेंड केले. फायनली कावंटिंगाक सुद्दां गेले एक मनीस. वोट कितले पडले न्हू बरें न्हेसोन कावंटिंगाक बी गेले. थोड्यांनी फ्रिजी बी भरून दवरलेल्यो कावंटिंगाक पार्टी करपाक. वोट कितले पडले 2. मागीर त्या मनशान वचोन लोकांक कितें पयशे म्हटले आनी ते परत सुद्दां गेल्ले म्हणून लोकांचे. म्हणटा सगळ्यांक दिसता आपूण इलेक्शन बसत जिखतलेच म्हणून तें. पूण तशें आसना तें. पूण हांव एक मनीस न्हू केन्ना वोट फोडपी न्हू. आनी जेन्ना पळय म्हाका गमता हें म्हाजें बरें ना जाल्यार हांव इलेक्शनाक बसपी न्हू.
I will never contest to split someone vote. I will contest to win the election. And this is my victory. So you're very much confident about it. I'm not overconfident, but I'm confident. सर तुमकां कितें दिसता तुमी TMC जॉयन जाला लोक कितपर TMCक सपोर्ट करतले लोक मान्यताय दिता एज इट इज पक्ष तो भायलो म्हणून तुका दिसता आतां ही TMC पार्टी तुवें म्हणलें तो पक्ष भायलो खंयचो पक्ष भितरलो आहा आमी कोणाशी आहा जाणा तूं TMC एन MGP दे हॅविंग एन अलायन्स अलायन्स म्हणजे युती आसा MGP पार्टी खंयची फर्स्ट रिजनल पार्टी ऑफ गोवा भाऊसाहेब बांदोडकराची ती कोणा वांगडा युती आसा TMCC वेलो कोणाक सुबेज आहा ह्या पार्टया मदें रिजनल पार्टेक आनी नॅशनल पार्टेक हांव बसलां रिजनल पार्टीची म्हाजी युती आसा हितून लोकांक कांय दुबाव ना आनी तूं म्हणटा भायले म्हणटात ते न्हू हांव खंयचो भायलो हांव गोंयचो पूत हांवूय गोंयकार हांव भायलो हांगा येवंक ना हांव बेंगालचो हांगा येवंक ना हांव गोंयचो पूत सो तुमकां दिसता पीपल वील एक्सेप्ट दॅट वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सेप्टिंग पीपल ऑलरेडी एक्सेप्टेड मी ओके लिसन टू मी पार्टी सगळ्यो पार्टी कोणें केल्या मनशान केल्या सो डू यू थिंक बिकॉज ऑफ यू पीपल आर एक्सेप्टिंग दीस पार्टी सी लोक आतां कितें न्हू लोक आतां हांव म्हाजो एग्जाम्पल हांव खंयची पार्टी पळोवंक ना हांवें खूब पार्टी डिफरंट पार्टींक सपोर्ट केलो एज एन इंडिविज्युअल सपोर्ट केलो पार्टी म्हणून पळोवंक ना तसो लोक पळय आसा न्हू आयज म्हाका खंयचे नदरेन पळयता एक गोंयचो पूत एन्थनी मिनेझीस लोक तसो पळयता पार्टी पळयना हे तुमी चिंतू नाका हे पार्टी केला पळय ओके पार्टीचो म्हाका एक कोंगानी उपकार आहा म्हणटा की तेणें म्हाका एक हें केलो म्हाका मानून घेतलो आनी ताका कितें तांकां ते ट्रस्टेड इन मी म्हाका ट्रस्ट केलो ताका आनी ती म्हाका तें टिकेट दिली आय एम ग्रेटफूल टू देम एक नॅशनल पार्टी तुका जाणा ती आमची दीदी पळय ममता बॅनर्जी तिणें 27 MPs केले स्क्रॅप केले साहेब न्हू BJP गव्हर्मेंटाक काबार केलो तो हे पार्टीक आमी रिस्पेक्ट दिवपाचो न्हू हां तुमीच सांगात लोकांक दुसरे पार्टी नांव कित्याक पिड्यार करया लोक पार्टी म्हणून पळयना लोक पळयता एक इंडिविज्युअल पर्सन एक गोंयचो पूत एन्थनी मिनेझीस म्हणून आनी लोक म्हाजे फाटल्यान सगलो आसा एक वेव जाल्या क्रिएट एक वेव म्हणटा न्हू पूण एन्थनी मिनेझीस आतां हे सद्याक इलेक्शनान न्हू एक सुनामी क्रिएट जाल्या कळ्ळें ही सुनामी सर तुमकां तुमच्या कार्यकर्त्याचो कसो सपोर्ट आसा कार्यकर्ता सपोर्ट पळय म्हाजी एक वर्किंग स्टायल टोटल डिफरंट आय एम नॉट लायक अदर कॅन्डिडेट्स आय एम नॉट लायक अदर पॉलिटिशियन्स म्हाजी स्टायल न्हू दुसरे भाशेन काम करपाची हांव कोणाक म्हाज्या मनशांक म्हाज्या वोटर्सांक केन्ना एक्सपोज करिना कित्याक करिना एक्सपोज जाणें म्हाका आतां हें आहा न्हू विस्वास आसा की मनीस म्हाज्या वांगडा आसा म्हणून बरोबर भोंवल्यार तुका वोट 200 भुरग्यांक घेवन 500 भुरग्यांक हांवें घेवंक जाता 500 कित्याक जायना आयज तूं आतां थोडे कितें करता पयशे फारीक करता पळय शोलेसान स्टार्ट जालां बायलांक भायर काडल्यो 3-3 हजार दिले म्हण लोक उलयता हांव उलयना तशें कितें आमी आमचेशें देवा कश्टाचे पयशे देवान दिल्ले आसा आमी न्ही पयशे फारीक करून हाडी येता पूण आमकां तशें नाका एक म्हणणी आसा जाणा तूं कोंकणीन सुंगटां दाखय न्हू पूण पळय दाखय नाकाय कळ्ळें न्हू मतलब केन्ना सुंगटां खावपा तुजो खंयच्या रिवरान साणें तुका गरज ना तो सुंगटां खा म्हाजी स्टायल तशी कळ्ळें तुका न्हू हांव कोणाक एक्सपोज करचो ना सगल्या व्हळांनी पळय कितले वोट पडटले म्हाका न्हू तें तुका गमतलें ईच एंड एवरी वॉर्ड्स इवन हे पळय कॅन्डिडेट्स आहा न्हू तेंच्या वाड्यांनी पासून कितले वोट्स पडटले तुका गमतलें म्हाजो वॉर्ड आहा हांव ह्या वाड्यान रावतां म्हाज्या वाड्यान कोण कितले वोट घेता पळोवलें म्हाका गमो जाता आमचो आमदार आहा न्हू ताका म्हाज्या वाड्यान 100 वोट घेवन दाखोव न्ही सर तुमी तुमच्या मतदारसंघाच्या लोकांक कितें सांगूंक सोदता हांव ताकाच सांगता लोकांक सांगूंक सोदता की जे पर्यंत तुमी म्हाजे विस्वास धरला म्हाकाय तुमचेर विस्वास आसा तुमी म्हाका मोग दाखयला म्हाकाय तुमचो खूब मोग आसा विस्वास आनी मोगाचें तेजे फुडें वचपाचें फोटींगपण हांव करपी न्हू स्वताकूच झगडटलो आनी स्वताकूच मरतलो लोकांक कितें सांगूंक सोदता येता ते म्हयन्याची 14 तारखेर ह्या म्हयन्याचे 14 तारखेर तुमी व्हडे उमेदीन भास सोदचें आनी तुजो मोलादीक वोट आहा तो कोणाकय घालून पिड्यार करचो न्हू ह्या मनशाक तुमच्या गांवच्या पुताक गोंयच्या पुताक हे मातयेन खेवलेल्या पुताक तुमचो वोट दिवचो आनी म्हाका तुमी एक विक्ट्री दिवची म्हणून TMCक 2 फुलांक वोट करून
थँक्यू बाब. तुमच्या फुडच्या वाटचालीक तुमकां शुभेच्छा आनी देव बरें करूं म्हणटा.